मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. दिवचल पाजीवयली देवती विक्रेत्यांक लागून जाल्या धोक्याची. एके वटेन धांवतात मायनिंगाचे ट्रक. सदचे येरादारी सुरू. लोक फळां घेवपाक रावता आशिल्ल्यान अपघाताचो भय. वास्को भाजपाक खावटे. नंदादीप रावत आनी प्रिया रावताचो काँग्रेस प्रवेश. जुमला पार्टी म्हणत सोडली भाजपा. काँग्रेसी कडल्यान वास्को विकासाची अपेक्षा. अजूनही जाग्यार पडनात आसगावचे रस्ते. फोंडकुलांक लागून बसी येवपाच्यो जाल्यो बंद. पीडब्ल्यूडीचेर काँग्रेसवाल्यांचो धडक मोर्चा. सरकाराक जमना जाल्यार आमी घेतात लोकांक बरे रस्ते दिवपाची जबाबदारी, सांगले फुडाऱ्यांनी. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल पाजेवयली देवती थंय बसपी हंगामी विक्रेत्यांक लागून धोक्याची जावन रावल्या. एक तर हांगा मायनिंगेचो ओर व्हरपाक सुरवात जाल्या. ताचे ट्रक धांवतात. देवतेर फळां, नुस्तें आनी भाजी विक्रेते बसतात. लोक मदींच गाडयो धांवडायतात. परिणाम रस्तो अपघातांक निमंत्रण दिवपाक लागला. आम्ही पळयतात की सगळेच कडेन जे स्टॉल्स आसता, वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, ते खंयूय आपलो स्टॉल घालून बसता. ताका कित्याक बसता तांचेर इन्क्वायरी जायना. ही कारणां खूब आसा ताका. पूण आमी सद्या उबे आसात ते बिचोली मायन, सेजा मायन. ही चडटी सगळी थेटरा कडल्यान चडटी जी आसा ती फुडल्यान मायनी कडेन सारता. आनी थंयसर मदींच वेंडर्स खूब कडेन बसलेले आसता. ताका लागून मोठो एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. आतांच लोकांनी सांगलें की हे वेंडर्स रातचे पर्यंत हांगा बसलेले आसता. रातचे हांगा नुस्तें घेवन बसतात. तशेंच बारीक बारीक स्टॉल्स हांगा लागलेले आसता. आतां आमी वाटल्यान पळयता फ्रुट्सवाले बसलेले आहा आनी तेंचे शत्रू जे आसा सामके रस्त्यार आसा. लोक जे बिचोलच्यान येता, मयाच्यान येता, ते मदींच थंय थारता. हेका लागून मोठो एक्सिडंट जावपाक शकता. कित्याक वेंडर्स दिसल्या कारणान कोणूय लोक ते खरेदी करपाक थंय रावता आनी त्या खातीर एक व्हडलो एक्सिडंट जावपाक शकता. कित्याक ही जी वाट आसा बिचोली मया, ही सामकी बिजी रोड आसा हो. आनी एक चडटी आसा आनी थंयसर मदींच थारल्या कारणान फाटल्यान जो कोणी टू व्हिलर वा फोर व्हिलर येता ताका अचानक कोणी थारल्या कारणान थंयसर एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसता. त्या खातीर जे पंचायत आसा, तशेंच म्युन्सिपालिटी आहा बिचोली, तशेंच मयी पंचायत, तांणी तांचेर एक्शन घेवन तांकां फावो तशी सुवात दिवपाक जाय. नाजाल्यार तांकां एटलिस्ट थंयच्यान काडपाक जाय अशी लोकांची मागणी आसा. आमी आतां सेजा मायनींग हांगासर मया सकयल देंवता पळय थंयसर आसा. आनी असो एक इश्यू येयल्लो आहा की हांगासर निकतीच खंय तरी सेजा मायनींग कंपनी चालू जाल्ली आसा आनी ती गेट काडली काय सकयले सायडीन थोडे स्टॉलां फ्रुट्साची आनी कोण नुस्तें घेवन वेवसाय करता. की तो वेवसायाक लागून ही रहदारी जी हांगासून जाता ह्या रस्त्यान, ते रहदारीक त्रास जाता. हेजा कदाचित फुडें केन्ना तरी एक्सिडंट घडपाची शक्यता आहा. तेन्ना म्हाजी रिक्वेस्ट आहा, जर तांकां म्युन्सिपालिटीन थंय परमिशन दिलां जाल्यार म्युन्सिपालिटीन तांकां वेवस्थीत रित्या ते स्टॉल जे रस्त्यार अर्दे लायता आनी अर्दे भायर लायता ते वेवस्थीत रित्या तांकां स्टॉल लावंक दिवचे. आनी पंचायतीन जर परमिशन दिलां मागीर पंचायतीन जाल्यार पंचायतीन तेंची वेवस्था करची, जेणे करून खंयचेच जो रस्त्यान रहदारी करता, येता वयता, ह्या मनशाक त्रास जावप ना. फाल्यां मायनीच्यो गाडयो भायर सरता, भितर वयता ट्रक ते व्हडले, थंयसर पयलीं ट्राफीक सदींच कंजस्टेड जाता. कित्याक येवपी वचपी ज्यो मायनीच्यो गाडयो आहा, मागीर मेन रोडान वचपी गाडयो आसा, हे सगळो जर हे पळयलें जाल्यार थंयसर हे जे स्टॉलवाले आहा हे केन्ना तरी धोकादायक थारोवंक शकता. त्या खातीर संबंदीत जे हाका रिलेटेड अधिकारी आसा जावं खंयचे ऑफिस आहा तांकां विनंती करता की हेंचो योग्य तो ते स्टॉलां संदर्भान विचार करचो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवार बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. बीजेपीत चल्ला ते सोंसपाचे ना. वास्को झिरो डेव्हलपमेंट जाला. 8 आमदारांच्या रुपान काँग्रेसींतली घाण गेल्या. काँग्रेसीत आपणाक फुडार आसा अशें समर्थकांनी सांगिल्ल्यान भाजपा सोडून काँग्रेसीत आयलो. वास्को काँग्रेस गट करपाचो वावर करतलो, वास्कोचो आदलो नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान सांगले. ताची घरकान्न प्रिया रावताचोय काँग्रेस प्रवेश जालो. भाजपाचो खापो फुडारी आदलो नगराध्यक्ष नंदादीप रावत आपल्या वावुरपी आनी समर्थकांक बरोबर घेवन भाजपांतल्यान काँग्रेसींत आयलो.
या अर्थान भाजपाक वास्को खावटे पडला. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि विरोधी पक्ष फुडाऱ्या सयत काँग्रेसीच्या हेर फुडाऱ्यांनी ताका काँग्रेसीत येवकार दिला. भाजप सोडपा फाटले रजाव नंदादीप रावतान सांगलेच, पूण सरकाराचेरय फारपेट केलो. आयकात. काँग्रेस इंडक्ट करपाक खुबश्यो गजाली आसा. हांवें म्हाका दिसता 3-4 म्हयने जाले की हांव काँग्रेसीन वयतले विचार करतालो, आयडियाज घेतालो. पूण जेन्ना लोक पर्सनली म्हाका सांगपाक लागले, नंदा तुका फ्युचर आसा फुडें, तुजे वास्कोक फ्युचर आसा, तेका लागून खंय तरी आमी इंडक्ट जाल्या. म्हाका वास्को म्हाका स्ट्रॉंग करपाचें आसा. लास्ट इयर MP इलेक्शनान खंय तरी आमकां 10,000+ वोट पडलेले. हांगा आमी बूथ स्ट्रॉंग करपाक जाय. आमचो धनपाल येयला, वॉर्ड नंबर 10 to 21 खंय तरी आमकां काम करपाची गरज आसा आनी तें हांव पार्टी खातीर करतलो. पार्टी जे सांगता ते भशेन आमी काम करतले. खुबश्यो गजाल्यो आसात. आतां सद्याचो गव्हर्नमेंट लँड ग्रॅबिंग म्हणटू तुमकां खबर आसतली PW डिपार्टमेंटान कितें चल्लां तें. रोड कशे आसा, खुबश्यो गजाली. म्हाका चड उलोवपाक नाका हांगासर, तेंचे काडपाक नाका. पूण जेन्ना वास्कोचेर उलयता तेन्ना हांव डायरेक्ट सांगता तुका, वास्कोन भ्रश्ट जुमला पार्टी जाल्या पळय ती सगळे एकदम सगळ्यांक काबार करपाक येयलेले आहा वास्कोन. आमचो आमदार आहा तो आमच्या MP साहेबान सांगलेले आसा, तेका PDAचो चेअरमॅन मिनिस्टर केलेलो आसा. तो बिझी असता, तेका BJPन आपले दुकान घालून दिलेले असता. तेका वास्कोचे पडलेले ना, कितें डेव्हलपमेंट आसा ते पडलेले ना. एक डेव्हलपमेंट जावंक ना, काय झिरो डेव्हलपमेंट आसा. एम्प्लॉयमेंट जाल्यार सारखे झिरो आसा. हांव आमच्या प्रेसिडेंट तसोच LOP लिडर मागता की वास्कोन बरे इनिशिएटिव्ह घेवन खंय तरी आमी वास्को स्ट्रॉंग करपाची गरज आसा. कर्नाटकांतल्यान एक कसिनो गोंयांत येवपाचो आसा असो गौप्यस्फोट कॅप्टन विरिएटो फेर्नांडीसान केलो. गोंयांत फुडले खेपे काँग्रेसीचेच सरकार दिसतले असो हावेसूय उक्तायलो. Who forms the government in Goa? जे पळय मर्मुगांव तालुकान assembly seat जिखता, they form the government. This has been continuously for many years. आणि ह्या फावट येता त्या 2027 आम्ही आता स्पष्ट करून सांगता that winds have already started blowing in Mormugaon taluka. आम्ही ह्यो चारूय सिटी काडटले and the Congress will be forming the government in Goa. हे तुम्ही स्पष्ट करून सांगा. दुसरे आमचे अध्यक्षान आणि प्लस आमच्या लीडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगला, जितले गोंयान हे धंदे चाललेले आसा, आमचे जमनी विकपाच्यो, ह्यो काझिनो लॉबीच्यो, एक कसले नाका जाल्ले चाललेले आसा. आयज तुमकां आनी एक दिता बातमी. जे काझिनो पळय म्हणे, एक व्हडलो काझिनो रेडी जाता समवेअर इन कर्नाटका. आमचे कडेन फोटोग्राफ आयिल्ले आसा. and that casino will be brought in Mormugaon, where Western India Bay was there. थंय येवपाचें आसा. हें आमी तुमकां एडवान्सान सांगता. सेटिंग ऑलरेडी जाल्लें आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आणि मुझेफ शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. थळाव्यांनी आंदोलनां करून जाली, मंत्र्या संत्र्यांक गाराणे घालून जाले, बसवाल्यांनी रस्त्या वयल्या वणक्यान थपकल मारूनय जाली. आसगांवचे रस्ते जाग्यार पडनात. खास करून आसगांवचे अंतर्गत रस्ते गाडयो चलोवप सोडातच चलपाचे लेगीत लायकीचे उरले नात. आता काँग्रेसवाल्यांनी रस्त्यार देवपाची तयारी चलयल्या. आसगांवा रस्त्यांक पाड पडल्या, कांय कडेन बसी वचनात. हो वाठार गोंयांत आसा काय ना असो प्रस्न आता थळाव्यांक सतावपाक लागला. रस्तो ही दर एका नागरिकाची मुळावी गरज. बरे रस्ते हो तांचो हक्क. पूण हांगा सरकारान गरजय भागयल्ली ना आनी हक्कय दिल्ले दिश्टी पडनात. साबार फावटी हो विशय लावन धरलो तरी लेगीत अजून मेरेन बसी अंतर्गत रस्त्यार येयनात. लोकांक तिश्टत DMC मेरेन चट्टी काडत वयचे पडटा. हे तुम्ही पळोवंक शकता, रातच्या वेळार लोकांक कशे तिश्टत वयचे पडटा. काळखांतल्यान चलत चलत सकल मेरेन DMC मेरेन लोकांक चलत येवचे पडटा. 3 Thank you.
थळाव्यांनी हुयेली मारून जाल्यो, सरकाराक जाग येना, बसवाले बसी चलोवपाक तयार नात, लोकांक चलत वचचें पडटा, अशी परिस्थिती गोंयांत आनीक खंय आसची ना. लोकांचे पाशयेस सोंपला. उत्तर गोंय काँग्रेस कमिटीन कळंगूट ब्लॉकाक बरोबर घेवन PWD ऑफिसराचेर धडक मोर्चा व्हेलो. कळंगुटे, शिवोली, सालिगांवच्या रस्त्यांची अवतिकाय सांगली. आमी शिवोले कितलेच रोड पिड्ड्यार जाला, तशेंच जे तलाशा आहा पळय थंयसर एक हे आसा की रोड सारको पिड्ड्यार जाला आनी थंय खुबशे एक्सिडंट जाता. तशेंच आसगांव पळयलें तुमी, जे आयज इलेक्ट्रिकाचें काम चालू, परत वॉटर सप्लायचें काम चालू, पूण करूंक जाय. पूण कित्याक तें काम बेगीन कवर करून लोकांक मातशें हें दिवपाक जाय, पूण तशें खंयच जावना. आतां परत ते फोंडकुला काडून ते परत पायपाक घालता. हांव नको हेंची कितली कामां जातली आनी रोड केन्ना जाता. हितून भितून एक उरता की लोकांक हांगासर फेस करचें पडटा आनी परत यो वच करता तांकां सॉलीड फेस करचें पडटा. तितून भितून बशी तांकां मेळना, त्या बशी यो वच करिना. लोकांक जे इतले त्रास जाला ते हेचेर कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय. हेचेर हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता, नाल्यार खंय ना खंय आमकां रस्त्यार देंवन हें करचें पडटलें. आमच्या रस्त्याची हालत आमी ऑन द स्पॉट वचून तुमकां लास्ट टायम दाखयलेली, ते तुमकां कांय लिपलेले ना. ते होणे काडटाच आनी 8 दीस 15 दीस तेहेत आसता. आनी भोल्ले पासून जाल्यार इतलो उंच जाता, सायकल चलयतले कोण जाणटे पळय आसता तांकां बाबड्यांक सायकल हातीन धरून वचची पडटा. इतले वायट जालेले आहा. नाजाल्यार आयदर तेंचो हे जाता फूर पडटा, नाजाल्यार तो सकला पडटा बायकांतलो वो सायकलींतलो. इतली हालत बॅड जाल्या थिंगासर. तेणेन आतां सांगलां 8 दिसांनी सारकें करून दिता म्हणून दिलें, बरें आहा. आयज आमी कलंगूटचे सगळे विलेजर हांगा स्पेशल मुद्दाम PWD खात्यान येयले एक करपाक आनी एक मुद्दा पळय तांकां, आनी आमचे पळय कितें आसलें सांबाळलें तांकां, तें सांगलें तांकां आमी. आनी सारिगांवचे आसले आमच्या वांगडा रहिवासी आनी शिवोलचे आसले आमच्या वांगडा. ह्या सरकारान पळय आमच्या रस्त्याची वाट लावन उड्या सगळे वाताच करून उडयल्ले, सगळे कडेन व्हणे घातलेले आहा. आयज कोणूय ल्हान ल्हान भुरगीं बायलो स्कुटीन वचपाक पडटात थंयसर, तांकां उखलता म्हणून तो हॉस्पिटलान वतात, दुसऱ्या वचता आमकां नाका शेवट जाता कळंगूटकारांक. बिकॉज वी आर द सोशल वर्कर ते आमी आसा म्हणून. टिटो गोयसाच्या घरा पडल्यान थंय ओणो पडलो एक थंयसर आतां कोणे तरी बेवच घातल्या. कांयच खबर ना कितें डिपार्टमेंट कितें करता आमकां काही खबर ना. PWD काय घालूंक ना, तें काय जाल्लें आमी घालूंक ना म्हणटा तो. अशे रोडाक सगळ्याकूच तेंचे ओणे पडलेले. दुसरे ते बागान जंक्शनाचेर जाता शाळे फुडल्यान दुसरो व्हडलो ओणो मारला, कित्याक तो खबर ना. आनी आतां सगळे थंयसर काल पयलें हांवें ट्रॅफिक कंजेशन जाता ना, थंय पुलीस नासता, कोण नासता. कितें जालां तें समजना हेंचें. हे सरकाराचें आतां सांगपाचें म्हणल्यार कांय खबर ना. कालांगुटान मोटरसायकल जर चलयतले तूं बागान तूं कालांगूट येशी जाल्यार ते पंचर जावंक शकता. थोड्यांचे टायर पंचर बरें ना तेंची. कितें तें डिपार्टमेंट कितें करता आमकां कांय खबर ना. हो मॅस डिझास्टर केल्लो तो जायकान ओके, आनी येयीन तो एडमीट केला की तेंचें काम तें सारकें जा म्हणून. सो आतां ही कितें म्हणटा, आमी तेन्ना ते दोळ्या मुखार हाडलें की फ्रॉम चर्च टू द बोव्या तो रस्तो काबा जाला म्हणून. आतां मायाकूच तेणीन तेजेर आस्पाट घातलो. सो ते कितें म्हणटा, तो सारको म्हणटा भोबे, नांव घेवन सांगता हांव. तो म्हणटा सारको, ताका सांगला आयज सांजे यो, आनी तेणी येयी ताका घेवन सांजे 3 घेतलो. आयज तो येवन ते परतून इन्स्पेक्शन कालांगूटचें करतले. आनी PWDक निवेदन भेटोवन चर्च केल्या उपरांत काँग्रेसवाल्यांनी गोंयकारांक दिल्लें हें उतर आयकात. स्पेसिफिकली हे 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मार्फत आमी येयल्ले पळय. आमी हे एक ट्राय करता खंय तरी प्रयत्न करपाक, आनी हिंगा तरी आमी सक्सेसफूल जाले जाल्यार आमी आश्वासन दिता लोकांक, गोंयकारांक, की तुमचे रस्ते आमी ऑपोजिशन जावन सारके करतले. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव, नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर. म्हापसा नगरपालिकेन म्हापसा करासवाड्यार बेकायदेशीर स्ट्रक्चरां मोडली. सुमार 36 बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरोवन केली. NH 66 रस्तो रुंद करून येरादारी सुरळीत करपाच्या हेतान नगरपालिकेन हे पावल उबारले. हाडलेले आसा ती स्ट्रक्चरां सद्या तरी आमी हात लावचे ना, कित्याक आमकां अपील जायसर रावचें पडटलें. पूण जो बिझनस तातूंत चलता तो अनऑथरायज आसा, कारण स्ट्रक्चर जेन्ना इल्लिगल आसल्या कारणान तुका कसलो धंदो करूंक मेळना. तो धंदो जावचो न्ही फुडें, पूण आमी ताका सील मारतले. कितले म्हणल्यार टोटल आतां सद्या आजून म्हजे कडेन हे आंकडो मेळना. तुमकां कितें आतां डिटेल्स सांजचे कळटले. स्टे कितले जाण आसा? स्टेज एक 4 जाणांचे कितें तरी आसा म्हणून अशें नंतर हाडला तेंच्यानी. टोटल 56 न्ही? टोटल 52 आसली. तातूंतली 2 आमकां कायदेशीर अशी म्हणून जेन्ना चवकशी केली तेन्ना कळ्ळी. म्हणून तांची आमी 100 जाणांची फाटी घेतली. 52 14 जाणांनी अपील केली. एक जेन्ना चवकशी जाता स्वता पार्टी तेजे काडलेली.
आज जे आमकां डेमोलिशन आनी स्ट्रक्चरां मेळ्ळी सादारण 35 आनी जी स्ट्रक्चरांनी अपील केला स्टे ना तांकां आमी डेमोलिश करता. सर शेवटचो प्रश्न जो कावन्सिलर जाल्लो सुशांत तेचे काही स्ट्रक्चर हांगासर शॉपां आसा कोण शॉपकार आसा तेंच्या हांवें की तेचे हाडले म्हणजे स्वता सांगल्या तेंचे कशें तेचेर एक्शन कशी कितें आता कावन्सिलरान आमकां पूर्ण सहकार्य केलें आनी जी स्ट्रक्चरां तेच्या मालकीच्या हातून आसली ती काडलेली आपल्या हातीन तेणें डेमोलिश केल्ली आनी जे कितें उरलेलें आहा तें आमी ताका मदत केल्ली आसा. कावन्सिलराचें स्ट्रक्चर आसा म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना कावन्सिलराचें स्ट्रक्चर काय तें कोर्टाची ऑर्डर असते सर पंचायत न्ही ही चौकशी आधी म्युन्सिपाल्टी मार्फत जातली कारण जेन्ना आमी चौकशी केली तेन्ना कळ्ळें की हांगा अनऑथरायज स्ट्रक्चर आयली आनी चौकशीन कळ्ळें खरीच ती अनऑथरायज आमी तांकां मागीर फायनल डेमोलिशन नोटीस दिली आनी हे शॉपांचेर हांवें ITI घातलेली म्युन्सिपाल्टीन आनी विचारलेले जितले हांगा जंक्शनान शॉपां आहा पळय तांकां लायसन कोणाक आहा तेंच्यांनी म्हाका एक रिप्लाय दिल्ली की हितून दाखयला कोणाकूच एक लायसन ना इतली हांगा हॉटेलां आहा हें आहा तें आहा सगळें पळय हे जे आनी एक हांगासर हे तुमकां हेजे व्हडले सुपर मार्केट दिसता पळय एका फक्त हातगाड्याची लायसन आसली हातगाड्याचो हो हातगाड्याचो नंबर आनी हातगाड्याचो केदो व्हडलो हातगाडो हो जाल्लो तुमी पळोवंक शकता हांगासर कळ्ळें न्हू. हांव मागता हेंचे कडेन की कायदो करता जाल्यार सारकोच करूंक जाय अशें कोणाक एकल्याक हो कायदो कावन्सिलर आहा ताका सपोर्ट करूंक जायना. आतां पळय बाकी सगळीं शॉपां उडयली तेंच्यांनी आनी ताका हांगासर टायम दिल्लो आहा पळय खाली करपाक म्हणून तुमकां हेजेसून कळटलें की कायदो कोणाक सारको आहा पळय आनी बारीक लोकांक कसो कायदो आहा पळय हांगासर एग्जाम्पल हे आतां कळ्ळें न्हू. ते डेमोलिश जावपाक जाय आसलें ते आतां कावन्सिलर आसल्या कारणान ताका ते दवरलेले आहा कळ्ळें न्हू. ते सगळ्याक डेमोलिशन येयला आनी हांवें आतां कोर्टान स्टे हाडला तरी आतां म्हाका CEO सांगता आनी ते म्युन्सिपाल्टीचे मनीस सांगता की आमी आतां शॉप सील करतले म्हणून. आतां स्टे हाडूनय सपोज सील करता जाल्यार आमचे हिंगा आतां म्युन्सिपाल्टीचे आनी कावन्सिलर आहात ते आतां गाडयेचें लायसन घेवन आतां हे ते व्हडले सुपर मार्केट बांदला हिंगा आनी ते इल्लिगली ते सेटींग करून हे करून ते करून CEOक मेळोन हेका तेका मेळोन पयशे भरून आतां इतके वर्सां ते चलयतात. आजुनूय आमी जेन्ना आमी RTI मागून हांवें चॅक केलें लायसन जाल्यार आजुनूय ते गाडयेचें लायसन दाखयता. सो आमचें सपोज मोडटा जाल्यार सगळ्यांक कायदो एकूच जावपाक जाय आनी सगळ्यांचें मोडपाक जाय. आतां हे आजुनूय सुपर मार्केट आतां फर्स्ट सगळ्याकून फर्स्ट सुपर मार्केट तेजे आहा कावन्सिलराचे आजुनूय कांय मोडूंक ना आजुनूय तायत आहा. आतां हे कित्याक ते आमकांय कळोवपाचें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसाव. विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. स्वच्छ भारत नितळ गोंय घोशणाचे फाटभुंयेर गोंयांत कोयराच्यो राशी वाडत चल्ल्यात. कोलवाळे सर्व्हिस रोड आनी हायवे कुशीक कोयर कमी जायच ना. हेच ते सोबीत गोंय प्रश्न पडला. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. गोंय राज्यान कोयराची समस्या कमी जावपाचें नांव घेयना. कोलवाळे सर्व्हिस रोडाचेर तशेंच कोलवाळे हायवेचेर आमकां कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. हांगा सर्व्हिस रोडाचेर आमकां इतली घाण पातळिल्ली पळोवपाक मेळटा. कितलेशेच आमी हांगासरले व्हिडिओ केले पूण अजून मेरेन हांगासरली गार्बेज जी आसा ही क्लीन जावंक ना. तशेंच कोलवाळे हायवेचेर जर आमी आयज रस्त्या कुशीक पळयशात जाल्यार आमकां हांगा डेब्रीज डंप केल्ल्यो पळोवपाक मेळटा. आमी कितलेशेच व्हिडिओ केले पूण अजून रस्त्या देगेकची हे जे डेब्रीज आसा जे ढीग हांगा मारिल्ले आसा ते कोणीच आयज क्लीन करूंक ना. सो ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की रस्त्या कुशीक हे ज्यो डेब्रीज कोणी डंप केल्या त्यो खंय तरी आयज हांगासरले क्लीन करपाची गरज आसा. तशेंच हे जे कोण हांगा डंप करता तेंचेर आयज कारवाय करपाची गरज आसा. सरकार स्वच्छ भारत नितळ गोंयचे नारे लायता. गोंयांत वयता थंय नितळसाणीचेर भाशणां आयकुपाक मेळटा पूण वास्तव्य पळयल्यार कितें भलतेच दिसता. कोलवाळे रस्त्या कुशीक कोयराची आनी डेब्रिजाच्यो राशी पडल्यात. कितलेशेच फावट मिडियान हे उक्ताडार हाडले तरी खंय जाग्यार पडना. सरकार खऱ्यांनीच जनते खातीर वावुरता प्रस्न पडला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली. शुक्रारा सकाळी चडशा वाठारांनी उटंगराचो पावस पडला. रातभर पावस पडटलो. IMDन शेनवार मेरेन येल्लो अलर्ट वाडयला. गडगडाचो पावस आनी खर वारो घोळटलो. दनपारां थोडो वेळ पावस उणो जातलो. तापमान उष्ण उरतले. तापमान 31 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाचो अदमास आसा आनी उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस उरतले.
मजगती अरबी दर्या आणि उत्तर लक्षद्वीपाचेर चक्रीवादळाच्या प्रभावाक लागून फुडल्या 12 वरां भितर उण्या दाबाचो वाठार तयार जावपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 3 दिसांत ते बळिश्ट जावन भारतीय दर्यादेगेपासून पयस वचपाची शक्यताय आसा. वादळी वाऱ्यासयत उटंगाराचो पावस. शुक्रारचे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.